गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी जो एक उपक्रम राबयला, जो ताणें आपल्या बर्थडेक डिक्लेअर केल्ले की आपूण कमी उलयतल्यान लोकांचे आयकपाक पेडणे ते काणकोण पर्यंत भोंवतलो आनी ताजोच हो भाग म्हणून सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी सगळ्या पब्लिकान येवचो म्हणून आमी हो पार्टीच्या बॅनरार करनासतना आमचो आवाज विजय ह्या बॅनरा खाली आमी सुरवात केल्ली। 10 दीस पयलीं पेडणे तालुक्याच्यान सुरवात करता करता उत्तर गोंय पयर सोंपले, दक्षिण गोंय आतां सुरू जाला, मुर्मगांव जाले, काणकोण काल जाले, आयज सावर्डे मतदारसंघ आनी केपें आनी कुडचडें मेळून तालुका कुडचड्यार दवरला। 9 तारखेक 9 जुलय म्हणजे बुधवारा सकाळी 10 ते दनपारां 1 मेरेन विठोबा देवूळ जे आसा आमच्या वयल्या बाजारात फोंड्यां तांच्या फाटल्यान जो हॉल आसा ह्या हॉलान पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम आमी दवरला अख्ख्या संपूर्ण पोंडा तालुक्या खातीर। म्हणजे हातूंत प्रियोळ मतदारसंघ आयलो, पोंडा मतदारसंघ आयलो, शिरोडा आयलो आनी आमचे मडकय मतदारसंघ आयलो। सो आमी मागतात लोकांकडे की हे चारूय मतदारसंघाच्या लोकांकडे की तुमचे जे समस्या आसा, तुमचो जो आवाज आसा हो विजय बाब विधानसभेत पावयतलो। जे जे पब्लीक रिलेटेड इश्यू आसात, हांव पर्सनल म्हणना, पब्लीक रिलेटेड इश्यूज जे तुम्ही घेवन 9 तारखेक आमच्या विठोबा देवळा हॉलान येवचे सकाळी 10 वरांचेर 10 साडे 10 तो तुमचे घराणे आयकून घेतलो आनी सरकारा पर्यंत ते पावप आनी कशे तरेन ते सोडोवपाक येतले हाजे प्रयत्न तो करतलो। सो आमी मागतात लोकांकडे पोंडा तालुक्याच्या की तांच्यांनी थंय बुधवारा येवचे 9 तारखेक। आता पोंडा मतदारसंघ जर पळयत जाल्यार खुबशे इश्यू आसात। न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स एक पांढरा हत्ती, वेंडर्स रस्त्यार बसतात, सिवरेज अजून कंप्लिशन जायना, एफसीटीचे अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लिशन जायना, रस्त्यार खुबशी अडखळ्यो येतात, पार्किंग व्यवस्था सारकी ना। सो बेसिक पब्लीक एम्युनिटीज ज्यो आसा हे सोडोवपाचो प्रयत्न विधानसभेत आमचे अध्यक्ष करतलेच। त्याचबरोबर माझ्या बरोबर आसात आमचे पक्षाचे उपाध्यक्ष बाब अकबर मुल्ला, तशेंच आमचे शिरोडा मतदारसंघाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब विशांत गांवकर, तेय तुमकां तांच्या बाबतींत सांगतले। आता फोंडेच्या बाबतींत येतना म्युन्सिपालिटीचे इश्यूज जाले, पंचायत क्षेत्रांत वचत जाल्यार रिटेनिंग वॉलाचो समस्या आसूं, कुर्टी खांडेपार केरिया वाट पागारान परते परते कोसळटा हो इश्यू आसूं, इल्लीगल हिल कटिंग जे फाटल्या दिसांनी गाजताले पेपरांचेर ते विशय आसूं, परते पंचायत एरियांनी सिवरेज नेटवर्क ना, अंडरग्राउंड केबलिंग 100% जायना। सो वेगवेगळे इश्यू जर पळयत जाल्यार खुबशे इश्यू आसात। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान वॉकिंग ट्रॅक सारको ना। सो आमी मागतात लोकांकडे की हे आमी सोदून काडले इश्यूज, हाज्या पलीकडे लोकांचे कारण लोक गांवांनी भोंवतात। सो पोंडा तालुक्यात जे जे कितें विशय आसात ते तांच्यांनी घेवन 9 तारखेक येवचे आनी आमच्या अध्यक्षा समोर थंय विठोबा देवळा हॉलान मांडचे। हांव मागता आमच्या अकबर मुल्ला कडेन की ताणें शिरोडाचे जे इश्यूज आसात ते तुमच्या मुखार दवरचे। तुमकां सगल्यांक येवकार। गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत, शिरोडा ब्लॉकाचे अध्यक्ष आनी आदले सरपंच आतांचे पंच विशांत गांवकर। शिरोड्याचे मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट उरला। एम्प्लॉयमेंटा लागून भुरगे आमचे खूब बेकार बसलेले आहा। आयडीसी शिरोड्या जाल्या पंचवाडी भितर, पूण ते बरे फॅक्टरी थंय येवना, ते प्रमाणे आमचे भुरगे थंय कामाक वचपाचें उरता आनी बेकारी येता। दुसरे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, उदकाचे प्रॉब्लेम आसा एक जाले, आनी पंचवाडी सायडीच्यान अंडर केबलिंग जे खणलेले ते अजून तेंच्यांनी रोड सारको पुरवना आनी ते आतां लोकांक गाडयांक आनी चलता तेका सुद्दां त्रास जाता। हे प्रमाणे खूब आसा अशे प्रॉब्लेम, पूण हे मेन प्रॉब्लेम आतां तुमकां हांव सांगता हे सॉल्व जावपा जाय थंय। आनी आमचे जे अध्यक्ष आहा विजय सरदेसाय ते एसेंब्लीक ह्या बद्दल उलोवपाचे आहा आनी 9 तारखेक हांगा येतले। आतां दुर्गादास कामतेन उलयला की भोवसंख्येन शिरोडेचे जावं पोंडा तालुक्याच्या लोकांनी येवन आपले कितें 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 प्रॉब्लेम आहा ताका सांगून ते एसेंब्लीक तेंचे उलोवचे। तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं। शिरोडा मतदारसंघात साळावलीचे म्हैसाळचे आनी ओपाचे उदक वयता, तरी आसतना लोकांक उदक अजून मेळना। सो कोण फेल जाला?
PWD जाल्लो ना थंय उदकूच ना. WRD मिनिस्टर तुमचो आहा. जायना उदक येयना. शिरोड्या थोडे येता पाजेर ना अशे प्रॉब्लेम चालू पूण आसता. तीन आजून पर्यंत ओपा हांगा तिसवाडीक ओपाचेरूच डिपेंड रावची पडटा. हय. पूण तुमचे शिरोड्या मतदारसंघात तीन कडचे उदक येवनूय बी प्रॉब्लेम आसा. पावसाक कांय प्रॉब्लेम जायना. गिमाक खूब प्रॉब्लेम जाता. पावसाक येता उदक.